बुधवारा सांजे मोरजे दर्यादेगेर एक कासव येवन तांतयां घालून गेली. मोरजे दर्यादेगेर 1997 पासून कासव संवर्धन मोहीम राबयता. 2002 वर्सा सावन ह्या दर्यादेगेर 500 चौरस मीटर जागो कासवांच्या संरक्षणा खातीर आरक्षीत केला. आतां मेरेन ह्या दर्यादेगेर 2084 कासवांनी तांतयां घातलेलीं. तातूंतली 16,735 कासवांची पिलां सोडपाक वन खातें आनी वन विभागी यशस्वी थारला. 2000 वर्सा सगळ्यांनी चड म्हणजे 31 कासवांनी मोरजे दर्यादेगेर आयिल्ले. पोरू 23 डिसेंबराक एक कासव येवन दर्यादेगेर 136 तांतयां परतून गेलीं. तातूंतली फकत 30 पिलां जल्माक आयलीं. जानेवारी आनी फेब्रुवारी म्हयन्यांत 29 कासवांनी तांतयां घातलीं.